नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या भागात तुमकां येवकार. विशय आसा तो डेफिनेटली माध्यमाचो. सरकारान फाटली सप्तकाक निर्णय घेतकीर एक दिसा भितर आमी रोखडीच डिबेट केल्ली, पण आमकां दिसलें की एक लास्ट टायमी आमी सांगिल्लें की कांय वेटरन्साक घेवन सगळे स्टेक होल्डर्साक घेवन आमी परत डिबेट करतले आनी ती डिबेट आमी ह्या आठवड्या भितर करतात. जंय कमिटीची जी MOIची कमिटी आशिल्ली ताचे वेळे 2 मानेस्त आमचे बरोबर स्टुडिओ भितर आसात. दोन्ही पक्षाचे प्रतिनिधी आसात आणि एक सिनियर जर्नलिस्ट आसात, एक न्यूट्रल पर्स्पेक्टिव्ह घेवन. म्हजे बरोबर 5 पॅनलिस्ट आसात. हांव सुरवात करता. सगळ्यांत पयलीं म्हजे बरोबर आसात ते काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आणि फुडारी जितेंद्र देशमुख सर. स्वागत तुमचे. नमस्कार. दुसरे म्हजे बरोबर आसात ते खंय तरी ह्या निर्णया उपरांत परत आंदोलन करपाच्या एका भुमिके भितर गेल्यात ते फादर मोजीन जाताय. स्वागत तुमचे. तिसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आणि एक सामके फायर ब्रँड लिडर भाजपाचे ते निलेश बाब काब्राल. स्वागत तुमचे. चौथी आसात म्हजे बरोबर डायोसिसन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनाचे फादर झेफ्रिन. तुमचे स्वागत. आणि पांचवी आसा म्हजे बरोबर दैनिक हेराल्डाचे संपादक संजय बाब ढवळीकर. संजय बाब, सुरवात न्यूट्रल पॉयंट ऑफ व्यू वयल्यान करता, कारण मागीर बाकीचे 4 जाण आहात तांचे प्रत्येकाचे ऑलरेडी सायड्स आसात. हाव आर यू गोइंग टू एनालायज दीस डिसिजन? परत आंदोलन सुरू करता म्हणटा आतां, आनी कशी मुखार आतां दिशा आसपाक शकता? आंदोलन कितले सुरू जाता पळोवया फुडें. आंदोलन सुरू जातले अशी चिन्ह तरी दिसता. म्हाका अशें दिसता की निर्णय हो पार्टली पॉलिटिकल कंपल्शन आणि आय वूड से मोर 60-40. 60 इज पॉलिटिकल कंपल्शन. आणि ज्या सिच्युएशनान सध्याचे सरकार आसा, ज्या सिच्युएशन परिस्थितींतल्यान निवडून आयला आणि मे बी लोकसभा निवडणुकी खंय तरी समोर दिसता लागीं, त्या हेतूंच्यान जाल्लो हो निर्णय की तातूंत एज्युकेशन एकेडमीक क्रायटेरिया कितलो लक्षात घेतला आणि पॉलिटिकल क्रायटेरिया कितलो म्हाका दिसता की पॉलिटिकल क्रायटेरिया चड लक्षात घेतला. त्याच बरोबर ताचो आतां CM म्हणटा त्या प्रमाणे एक पॉयंट आसा, एक मुद्दो आसा की जो मराठी किंवा कोंकणी ही सक्तीची 10वी पर्यंत सगळ्यांक शिकची पडटली, हो एक मुद्दो आसा जो केन्नाच येवनासलो. सो मेरिट्स म्हटल्यार म्हाका दिसता की त्या हेतून म्हणजे प्राथमीक शिक्षणाक हे दिवप, इंग्लिशीक अनुदान दिवप, हे डेफिनेटली इज डिमेरिट ऑफ दीस टुवर्ड्स अ नेगेटिव्ह सायड. पण कोंकणी आणि तागडी जी आसा ती पॉलिटिकलाच्या वाच्यान चड वजन आयला, ते सुद्धा निवडणुको आणि आंदोलनाची कितें जातलें अशें दिसता. आंदोलन करपीच सध्या सत्तेन आसात, त्यामुळे आंदोलन कशे तरेन त्रास घेवचे पडटले. उबे करतले जाल्यार आंदोलकांक चड ताकद किंवा चड निग्रह दाखोवचो पडटलो अशें म्हाका दिसता, कारण आंदोलनाक मेन जी ताकद दिवपी आसले ते आतां सध्या सत्तेन आसा. सो ती किंवा मे बी काँग्रेस पक्षा भितर किंवा काँग्रेस समर्थकां भितर तितकी ताकद आसा काय हे आंदोलन उबे करपाची, आणि तांची मुळात भुमिका कितें आसा, ह्या आंदोलनान येवपाची भूमिका आसा. कारण काँग्रेसीच्या सरकारानय अशा तरेचो निर्णय घेतलेलो. आता एक पावल हेंच्यांनी फुडें घातला. म्हाका दिसता तुमी सामके रायट पॉयंटाचेर हाडून सोडला. जितेंद्र बाब, 2 मुद्दे आहात. पयली गजाल, आज जेन्ना हो खूब जाण म्हणटात की हो निर्णय जो आसा तो निर्णय आनी तुमच्या सरकारान घेतिल्लो निर्णय हातूंत भितर व्हडलोसो फरक ना. कांय चडावत गजाली कोंकणी मराठीक दिल्यात, बट निर्णय सिमिलर आसा. अशी परिस्थिती भितर तुमकां आंदोलन करपाची उमेद आसा? पयली गजाल. आनी दुसरी गजाल, जेन्ना इतलो जसं संजय बाबान सांगलें पॉलिटिकली बॅलन्स्ड जेन्ना सरकार लोकसभेची निवडणुकीचे तोंडाचे निर्णय घेता तेन्ना ताची लुकसाण कितली जातली तुमकां? हातून एक म्हत्वाची गजाल अशी की हातून काँग्रेस पक्षाचो आंदोलनात्मक पवित्र केन्ना नाशिल्लो आणि फुडें आसा तसो म्हाका दिसना. इट इज अप टू द पार्टी लिडरशीप टू डिसायड. परंतु what is important in this particular case is when the Congress government, Congress सरकारान MOIच्या बाबतीत एक बरो निर्णय घेतलो, where इंग्रजी माध्यम, English medium could be started at the primary level, and they had gone further to say that there need not be new schools promoted, but the existing English medium schools which did not have grants may be given grants. In addition to that, even the minority schools could have grants at the primary level. There is a complete change of scenario. And at that time, what you say, today we don't know where they have gone, खंयच्या मुशीन गेला ते आमकां खबर ना. पण ताचोच एक रिटॉरिकल पक्ष निर्माण जालो. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच रक्षा मंच अशा आशयान तो
झालो. तुम्ही किती म्हणता एक सरकारान मिनिट, घेतला ते सांगता decision. सांगता हय RSSचे काही लोक त्या मुशीन गेले, बरेचसे लोक गेले आणि एक आंदोलन केले काँग्रेसच्या विरुद्ध, काँग्रेस सरकारच्या विरुद्ध. इतल्याच नाही तर विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर बाबान कोर्टाने केसही घातली. म्हणजे त्यांनी स्वतः नाही पण त्या एकंदरीत त्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी एक केस घातली हायकोर्टात. आपले सरकार आयल्याबरोबर मुकाट्यान आणि मोन्यान ही केस फाटी घेतली. हे कोणाचे हे आशिल्ले म्हणजे तांणी कितें केलें, काँग्रेस पक्ष दिता न्ही, आपण तुमकां बरें कितें तरी दिता असो एक दाखोवपाचो यत्न केलो. बेसिकली So what he did- आर यू वेलकमिंग दिस डिसिजन or are you opposing it? Let me explain. Today we are for The decision. not the decision in the manner it has been taken. What are your objections? It is Congress's decision to give English medium to primary institutions, and we had our own policy which was very transparent. Today there is no transparency in the policy because there is no policy. Today what they are doing, they are discriminating. Because you are in power, you feel that you are in power to discriminate. Discrimination of what? They are giving it to the minority institutions. What about those institutions which are doing yeoman's work in the same language for so many, 30 years, 40 years also? And those who want to get the grants. And did you consider them? No. Because you don't, there is no policy, whether there is no MOI policy. Your policy is regulated by whether or not the government will give grants. Here, Mr. Parrikar is hoping against hope that what he has done, which has literally, thrown his reputation to smithereens, he is hoping for somebody to go to go to the court of law and bring a stay on it. Okay. So basically, I'll come back to you. 1 minute. There, within the government's morality, there is no morality to carry a decision because the decision is needed. They want to carry a decision because they want to project themselves as people who are favoring the minority, favoring the Christian community, favoring the Muslim community. So they are going out of their way to make an exhibition that they are doing this and favoring the minority. फादर दोन मुद्दे आहात सामके ते मागीर एक म्हळ्यार सामके मायनॉरिटीकच फायदो जावपा खातीर हें दिला, लोकसभा तकल्यां दवरून दिला आनी खंय तरी दिस इज अ कंप्लिटली डिस्क्रिमिनेटरी डिसिजन. हाऊ आर यू लुकिंग एट? See, I am not looking at all these reasons. This was issue of the parents. This was the movement of the parents. They started, and our Archdiocese Board of Education, they supported the movement because of the parents, because our schools are made of the children who has got parents. Now, with this decision, I think the parents' demand has been respected, and they have given this. Perhaps it could have been given in general category. They, for the first time, I think this government recognized the existence of minorities officially and openly. That's why these minorities also form a very special part in Goa. We cannot bypass or overlook the minorities. And throughout India, the contribution of minorities in the field of education cannot be overlooked. Jiten Bab म्हणता की when you do it only for minorities, it sends a wrong signal. I'll come back. I'll take all the comments and I'll come back to you. Are the parents of other schools not seeking that? Okay. No, I'm Is it sorry. only the I'm parents sorry. of- I'm Jiten sorry. Bab, let father complete. Let father complete. Let father I have complete. said about the institutions. Okay. I did not say the parents. The contribution of the Catholic institutions throughout India cannot be overlooked. Absolutely. overlooked. Jiten Bab, let him complete. Let him complete. I'll come back to you. I have an objection to this because when father spoke, he spoke, it was a demand of the parents and the parish. Now the parents, they were seeking English medium for their children. Were only the parents where the children were going to diocesan societies and the minority schools, were they the only people who were seeking English? No. Okay. It was across the board, and therefore there are institutions which are unaided institutions in this state Father, which main are thing, run. No. Father, main thing, what he wants to ask is giving it only to minorities creates this confusion and sends a wrong signal. No, so the whole policy
has insisted or laid an emphasis on the mother tongue. They say it. But while they come at the point of giving, they insisted on the regional languages. And when you say for regional languages, the option is given for parents. There's no issue in this. The freedom is given to belong to this category, or to this category. Even the unaided institutions have been given this option to migrate in one of the categories to get the grants. The unaided institutions, they opted to establish schools without grants. So the question of unaided school does not come here at all. You are happy with the decision, or you feel that the decision should have been in a broader perspective even for unaided schools? No, I will not say that. Okay. I would say all the aided schools could have been given the option. Unaided schools To migrate to English? No. All the aided schools could have been given this facility. But this facility to have English schools and with grants is given to minorities. As I said, I appreciate the present government. But it could have been a little broader perspective also. Could have been. But presently the parents are happy. Parents are happy. Yeah. Okay. Father, तुमकां सामकें तुम्ही तर परत आंदोलन करता म्हणटा. पण सगळे जाण म्हणतात की त्यांना खंय तरी तुम्ही आरएसएसाक बरोबर घेतिल्ले. सगळो क्राउड आरएसएस हाडटालो. तुमचे कडेन आसा कितली लोक समजा फाल्यां घेतली सभा आझाद मैदानाचेर एक 100 लोक तरी येतले. येतले 100 वयर येतले. ओके. कितले ते भजन आतां सांगूंक जायना. ओके. आतां सुरवातूच जाल्या. चिंतप जाला. You are feeling betrayed. Totally betrayed. Absolutely betrayed. कित्या खातीर? Manohar Parrikar says that my decision stands by regional languages. Nobody should feel betrayed. That is Manohar Parrikar's argument. आमी दिगंबर कामत आनी काँग्रेसाचेर आंदोलन केलें. पूण एक काँग्रेसान आनी दिगंबर कामतीन आमकां केन्नाच आस्वासन दिवंक ना. आमच्यान म्हूण येता तुवें केला तो निर्णय घेतला तो फायट. बरें. पूण आमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना काँग्रेसान आनी दिगंबर कामतीन आमकां फटोय देत म्हण. खोटें आश्वासन दिलें ना. ओके. फटोवंक ना आमचो घात घेवंक ना. पूण ह्या सरकारान ह्या मनशान जे आमचे माचयेर आयलेत इतलेंच न्हय हें आंदोलन पळय आसा पळय तें आमी जिवन दल्लां एक दोन वर्सां पूण इतलेंच न्हय आमचो सूर एक आसलो. पयलीं आमी जायत्यो मागण्यो केल्यो दिगंबर कामता कडेन आनी काँग्रेसान. पूण जेन्ना आमकां गमलें तें आयकनात म्हूण आमी एक सूर सोडलो. हो सूर सगळ्यांचो आमचो. ओ तूं धोरण बदल वो आमी सरकार बदलतले म्हूण आनी आमी सरकार बदललो. म्हणटूच आमच्यान काँग्रेसाचेर आनी दिगंबर कामती काँग्रेसीन घात केलो म्हणपाक जायना. ना पूण घात केला आमकां सामकें म्हाका हेरांक दुखतालें नको पूण म्हाका एकदम दुखता ह्या मनशान जो आमचे माचयेर चोडटालो उरलेले चोडटाले आश्वासन दितालो होच मनीस आतां दुसरो सूर गायता. हांव नोको आसलेलो असले मनीस ह्या जगांत आसूंक जातात म्हूण. ओके. आनी असल्या मनशान आंदोलनाची दिशा कितें? आंदोलन आमचें की हें पळय घेतलां तांणी धोरण हें बदलपाचें. ओ तूं बदल वो आमी सरकार बदलतले. हे फावटी दोनूय सिटांनी उडयचे. परत एकदा आंदोलन सेम घोशणा घेवन. होय. ना पळयला म्हज्यान तें सांगूंक जायना पूण म्हजे कडेन विचारशी वय. ओके. हेरांचें तें आजुनूय आमी बसूंक ना. व्हडली भासाभास कितें जाय ती चिंतूंक जाय. तयारी केल्या, मनाची तयारी केल्या. हय आमी केल्या. तुवें केल्या. ओके. निलेश बाब सगळें आयकलें आनी फायनल सारकें फादरान हाडून विश्वासघाताचेर सोडलां. सो सांग. पयलीं सो देर फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका विचारपाक जाय MOI मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इशू येदो व्हडलो कित्याक करपाक जाय. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल MOI इशू केन्ना जालो 1980 when there was 19 if I'm not correct just correct me 1980 जेन्ना इशू जालो for giving grants that is the time 1990 sorry 1991. before that तेन्ना it was all open for everybody. कोणे केलें. आतां तेन्ना इशू पॉलिटिकल गेन्स घेवपाक कोणे तरी केल्लो आनी तो इशू आज पासून कंटिन्यू जाता. हांव डायरेक्ट सांगता. दुसरो इशू म्हणटा 1990 पळय कोण शिकलेलो. हांव शिकलेलो. हांव 1986-87 म्हजे SSC पास आवट जालें. म्हाका कोंकणी येता. म्हाका सगळें